Margao Municipal Council, in collaboration with Namo Damodar Sanstha, is set to host a karaoke singing competition on August 1st at the Municipality Hall in Margao constituency. The event is a musical tribute to the legendary singer Mohammad Rafi on his 45th death anniversary, with participants performing his iconic songs. प्रेस आपोवपाचें म्हणल्यार दोन बरी गोष्टी. सगळ्यात पयलीं फाल्यां 1 तारखेक, फाल्यां न्ही परवा शुक्रारा 1 तारखेक आमी मडगांव म्युनिसिपालिटी हॉलान कारोक्यो सिंगींग कॉम्पिटिशन. हें कॉम्पिटिशन मडगांव ज्युरिशना पुरतेंच सिंगींग कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. सो फाल्यां 31 जुलय हो मोहम्मद रफी जे इंडियन आयकॉन सिंगर मोहम्मद रफी मेल्लो दीस फाल्यां दवरपाक गेले. आमी म्हणलें एंड ऑफ द वीक शुक्राराक दवरुया. शुक्राराक 3:45 वरांचेर ताजें ओपनिंग सेरेमनी जातली आनी 4 वरांचेर हिंदी फिल्मी सॉंग्स हाजें सिंगींग कॉम्पिटिशन. जवळ जवळ 30 ते 32 एंट्री आयिल्ल्यो. तातूंतले आमी शॉर्टलिस्ट करता, म्हणजे बरे वॉयस आसा ते शॉर्टलिस्ट करून जवळ जवळ 25 ते 26 कितें फायनलायज केल्ले आसा, म्हणजे आफ्टर सिलेक्शन करून. आनीक 4 वरांचेर हें कॉम्पिटिशन ह्या म्युनिसिपालिटी हॉलान सुरू जातलें. प्रत्येक सिंगराक 3-3 मिनटां दिल्ली वतली. 2 मुखडे ताणें गावपाचें, सिंगींग करपाचें. जज म्हणून गोंयचे 2 नामनेचे कलाकार हांगा आसतलीं जजींगाक. सो प्रोफेशनल्स ज्यांनी आपल्या कलेच्या क्षेत्रांत गोंयांत भरपूर नांव मेळयलां, एक 2 जाण जजीस म्हणून हांगा लागतले. ते आसात. आनीक प्रायज मनी विनर्स रुपीज, फर्स्ट प्राइज विनर्स रुपीज 5,000 प्लस ट्रॉफी, सेकंड प्लेस 3,000 प्लस ट्रॉफी, थर्ड प्लेस 2,000 प्लस ट्रॉफी, प्लस 3 कॉन्सोलेशन प्राइजीस 1,000 ईच प्लस ट्रॉफी. आनी सगळे पार्टिसिपंटांक आमी पार्टिसिपेशन मोमेंटो इश्यू दितले अशी ह्या सगळ्या प्रोग्रामाची रूपरेशा आसा. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, सगळे आमचे मुद्दम गुजरात सगळ्यांक इन्विटेशनूय दिल्लेली आसा. सगळे गुजरात ह्या कॉम्पिटिशनाक हाजीर आनीक ह्या संगीताचो सगळ्यांनी आनंद घेवचो अशी कावन्सिलाच्या वतीन प्रयत्न केला. एंटायर कॉस्ट वील बी बेर नॉट म्युनिसिपालिटीचेर हाजेर कांयच खर्च ना. हांवें हॉल बूक पसून केला तो स्वता म्हज्या नांवाचेर बूक केला. हॉल स्वताचे पयशे फारीक करून हांवें हॉल बूक केला. म्युनिसिपालिटीक 1 रुपयाची लायब्ररी आसपाचें ना. फक्त आमचो म्युनिसिपालिटीचो साईश सातर्डेकर जो साईश बाबा आतां कोऑर्डिनेटर केला, ताजे बरोबर हांवें शेख म्हणून म्हाका संगीतांतली शेख मुन्ना मुसा म्हणून ताका म्हणटात, आनी ताका आमी इनवॉल्व केला. ताका हे कलेच्या क्षेत्रांत सगळी आवडटा. नमो दामोदरा ह्या संस्थेच्या वतीन हो प्रोग्राम आमी हँडल करता इन एसोसिएशन. मडगांव म्युनिसिपालिटीचें नांव इतलेंच खातीर आमी म्युनिसिपालिटी हॉलान करता. आमी म्युनिसिपालिटीचें करता, म्युनिसिपालिटीचें नांव येवन हिंगा म्युनिसिपालिटी सगळो खर्च आमी बेर करता, म्हणजे संस्था बेर करता. आनी ह्या संस्थेच्या मार्फत सगळो कॉम्पिटिशन दवरता. हांव सगळ्या जे पार्टिसिपंट जाले, सगळे पार्टिसिपंट जाले आनी आमचें नांव दिलें, तांचें ऑलरेडी सिलेक्शन जालें आनी सॉंग्स धाडले. तांकां हांव पयलीं शुभेच्छा दिता आनीक येवकारूय दिता. आनी ते पार्टिसिपेट जाले आनी घरांतलें बरें परफॉर्मन्स शुक्राराक 4 वरांचेर सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. हांव सगळ्यांक शुभेच्छा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.